गोय सरकाराचे नियोजन सांख्यिक आणि मूल्यमापन खाते सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर टप्प्याटप्प्यान रिपोर्ट तयार करतात। 2019च्या रिपोर्टा उपरांत आता 2024 मेरेनचो डाटा घेऊन ताणें रिपोर्ट तयार केला। 2019 वट्ट 63,162 सरकारी कर्मचारी आशिल्ले। 2024 वट्ट 63,970 सरकारी कर्मचारी आसात। 1.27% वाढ। हिंदू कर्मचारी 2019 50,431 वेल्यान 2024 52,449 जाले, 2% वाढलो। कॅथलिक कर्मचारी 2019 11,337 वेल्यान 2024 9,997 जालो, 2% वाढलो। मुस्लिम कर्मचारी 2019 1,377 वेल्यान 2024 1,434 जालो। कॅथलिक कर्मचाऱ्यांचोच आंकडो घेतल्यार 5 वर्सांत तो 12% पडला। हिंदू आणि मुस्लिम दरेकी 4%नी वाढला। आता पळोवया 12 तालुक्यांतल्या खंयच्या तालुक्यांत चड आणि खंयच्या तालुक्यांत सरकारी कर्मचारी उणे आसात। सगळ्यात चड 15% सरकारी कर्मचारी फोंडें तालुक्यांतल्यान येतात। बार्देस 13.11%, तिसवाडी 12.66% जाल्यार साश्टी 11.24%, सत्तरी 10.64%, दिवचले 9.46%, पेडणे 8.30%, केपें 6.2%, मुरगांव 5.44%, काणकोणा 3.98%, सांगे 2.85% जाल्यार धारबांदोडा 1.66% सरकारी नोकर। असपाची गजाल म्हळ्यार 2019 ते 2024 ह्या 5 वर्सांत कांय निवृत्त जाल्ले आणि कांय नवीन घेतिल्ले, मात सरकारी कर्मचाऱ्यांचो वट्ट आंकडो फकत 808 वाडला, 1.27% वाढ। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।